न्हय आमी देवाची सेवा करतना आशिर्वाद त्रास सांगाता मिसोल आसता. जेन्ना तूं कितें सारकें तें कोत्ता आनी तुका सारको परिणाम मेळलो ना तर कठीण लागता. तूं सामने शेद्राक मेशाक एबेदनेगो उज्याच्या खोनांत आसले तेन्ना खोन आदी गरम जाल्लें म्हणजे ते भितर सरचे आदी ते एकदम खोर उज्यांत लासताले. आनी जेन्ना तांणी मान बागूंक नाकारलें जे तांणी सारकें तें केलें. बायबल सांगता राजान आदल्या परस 7 पावटी ओडी खोरून तो पयले. म्हज्या जिवितान असल्यो साबार घडण्यो जाल्यार जेन्ना म्हाका दिसो हांव सारकें तें कोत्ता म्हूण आनी तरी म्हाका सगळे त्रास भोगूंक पडटाले. बरें असले वेळार तुज्यान कितें करूं येता? तूं फकत देवाचेर विस्वास दवरता, ताचो हात तुजेर आसा म्हूण तो जाणो कितें कोत्ता तें. आनी घडयेक तुजे वरवीं ताका जाय कसलें काम केल्लें तुका सोयग दिवच्या आदी जाची तुका गरज आसा. सोत मानव मानी नाका हे कोण उजार कोत्ता तुज्या जिविताची दोरां तोडूंक. सगळें बरें चलतना आमची उदरगत जायना. बरें तुज्या बऱ्याक जाबाबाक देव बरें करूं. ते खोरनांत मेकले आसले. ते त्या खोनांत तांकां सोडलेले उपरांत आसलोले. कोण पूण म्हजें आयकता? ते सोफाचेर बसोन डोनाट खावयत टीव्ही पळयन आसले. तांकां खोनांत सोडलेले. ते भायर शॉपिंग मॉलान नासले, ते खोनांत मेकले आसलेले. म्हाका वर्सां जालीं सजमोंक की जे हांव म्हजें व्हड दुस्मान म्हूण सजमतालीं ते म्हजे सगल्याकीन बरे इश्ट आसले. म्हज्या जिवितांतले सौलान म्हजे भितर सौल आसलो तो भायर उडयलो. आनी बायबलीन तूं सौल कोणतो नकलोय जाल्यार फकत त्या निरोपाक आमकां वेल ना. त्यो सदांच तुजे भोंवतणी लोकांक घालचो ना जो तुका जाय ते पुरी त्रातार कोत्तलो. केन्नाय तुजे भोंवतणी तो लोकांक घालता जो तुका तितलो बरो त्रातार करिना आनी मागीर तुजे भितर कितें आसा तें कळटा. ओ देवा म्हाका आदार दी, मोग ना तांकां मोग दिवंक. कोण पूण मोग नासलोलो येसोर. ओ देवा म्हाका जाय तुवें म्हजो उपयोग करूंक सांगलेले आसात तांकां म्हजेशी हाड. आनी उपरांत तूं काम कोत्ताय, तूं एकलेच क्रिस्तांव आनी देवा लागीं उपकार मागताय तुका वायट सुवातेन ते काडून तूं एकूच क्रिस्तांव थंय. आमेन. जर आयज राती तुका हे सजमो ना जाल्यार परवा ना. तुज्या जिवितान कितेंय घडटा तें जेन्ना पवित्र आत्मो मदें पडटा. कारण ना ह्या कॉन्फरन्सांतलो खंयचोय मनशाक निराशी जावन घरा वचोंक. एक पासून कारण ना कोणाकूच घरा वचोंक म्हणजे नाशी भोर पासून निरासपण आसचें. कित्याक देव तुजे वाटेन आसा जाल्यार तुजे विरुद्ध कोण आसा ताची पर्वा ना. म्हणजे खरेंच कसलीच पर्वा ना. आनी जर आमी लोकांक पावपाचें बंद करीत आनी देवाचेर आमची नदर दवरीत आनी बरी मनाची आसत अवस्था आनी आमी म्हणटा हांव फकत ह्यो 2 वस्तू करता, देवा हांव म्हजी आदार मेवत आनी बरी मनाची अवस्था दवरतली, लोकांक एक आशिर्वाद जातली आनी बाकीचे तुवें पळोवन घेवचें पडटलें. हांव कितलो वेळ लागता तें तुजेर आसा. हे न्हय वय देवा ह्या सुमारान तूं ही परिस्थिती मुदार करिना जाल्यार नकलो म्हज्या साल्वार रावूं येता जाल्यार ओ देव थोकता आमी पिरगोल्ली आनी गुणगुणली आनी तारकार खेळ्ळी पळोवन आनी आमचे प्रश्न विशीं. देवा कारगांव एका खोनांत ना म्हूण. आमेन. आमी सुवादीन करूंक जाय आनी एक वर्स जी आमी सुवादीन करूंक जाय ती सगळी आमचे खोंती, आमचे हुस्के, आमची सगळी चिंतना वस्तूची दास्ती काडूंक जाय म्हूण. कित्याक घडयेक एक येवजण मनांत येत ते प्रश्न सुटावे करूंक. म्हज्यान तुका हें सांगूं येता आमी निश्ठूर ना जावंक पूण तुजें स्वताचें जिवीत चलोवंक तूं वा हांव इतली हुशार नात. आमी इतली हुशार नात आमचें स्वताचें जिवीत चलोवंक. आनी आमी सुफल जावची नात. तें आमकां थावें जायसोर तें थावें जायसोर. 1 पेद्रू 5:5 हाची मोदेकात सुरू जाता. ते आमकां सांगता की जेन्ना पर्यान आमी आमकां जाय तशें वस्तू करूंक तोच वीत कोत्तली की खूद देव आमकां हारायतलो आनी आमचे विरुद्ध येतलो. आमी आमच्यो येवजण्यो देवा मुखार घालून आनी ताचो आशिर्वाद ताचेर पडटलो म्हूण कांयच फायदो ना. ताका जाय आमी ताचेशी वचन म्हणून देवा हांगा आसा, तुका जाय तें तुज्या जिवितान करूं येता म्हज्या. आनी आमच्यान जायना येवजण करूंक आनी मागूंक देवान आमची येवजण फलादीक केल्या पुरो म्हूण.
आनी आमी हे करूंक गरज मागणे करून आनी देवाक येवजण कोर म्हणूंक. आमेन. हांगा येताना मी एक ऑफिस बिल्डिंगान पासास जाली जे आतां एक हॉटेल जाला आनी ते आदी दुसरे हॉटेल आसले आनी ते हॉटेल जावच्या आदी ते एक ऑफिसाचे बिल्डिंग आसले जंय हांव काम कोरी एक इशॉप दवरपी कशें. आनी हांव त्या ऑफिसान काम कोरी आनी हांगा थान मातशें फुडें देवाची भेट जाली तेन्ना म्हाका घरा वचोंक वाहन नासलें आनी एका दादल्या बरोबर काम कोरी. सो एका 2 कुटुंबाचे फ्लॅटान रावतालो जाची दोनी म्हजी वडिलां आसलीं. म्हणटच ते येवन म्हाका कोणशार मेवताले म्हाका घरा पावोंक आनी ते परी म्हजे आनी देवाची भेट जाली. आतां जेन्ना हांव आसली उपरांत देव जो इंजिनियरींग खात्यान एअर कंडिशन आनी इंजिनियरींग काम त्या बिल्डिंगान कोत्ता जे उपरांत एडम्स म्हाक हॉटेल जालें. म्हणटच थोडोसो इतिहास त्या कोणशा विशीं थोडी सुमाना म्हणजे थोडी बिल्डिंगां हांगा थान पूण अजापाची वस्ती थंय हिशोब दवरताली तेन्ना म्हाकाच खबर नासली हांव कितें करपाचें आसा तें. कांय नकलो आसली. हांव तुजो न्हू इगोर्जे वेताली क्रिस्तांव आसली पूण स्वाधीन करप हाचो अर्थ हांव नकलो आसली बिलकुलूच नकलो आसली. म्हणटच आनी म्हाका तुमकां सांगो दी देवान आमकां हांगा संवसारान घालूंक ना फकत आमकां जाय तें दिवपाक. आमी एक बदलोप करूंक जाय जंय आमी म्हणूंक जाय देवा तुका कितें जाय तुका कितें जाय म्हाका म्हज्या जिवाची बोली दिवंक जाय म्हाकाच गूड बाय केल्लें जाय. गूड बाय गूड बाय. आनी तुका जाय तें म्हाका करूंक जाय. तूं कशी जावचें ना जर देवान तुका जाय तें ह्याच वेळार दिलें. म्हज्यान तुका सांगूं येता तुका खुशाल करपाक ना कित्याक एकूच वाट तुका सारकें खुशाल जावपाक तें जेन्ना तूं देवाचें इश्ट मोदेकाद आसा तुजे जिवे विशीं. आनी जेन्ना तूं दर दिसा उठोन म्हणटा देवा हांगा आसा आयज तुका हांव कितें केल्लें जाय आनी हाचो अर्थ न्हय की देव तुका जाय तें सगळें करूंक दिवचो ना म्हूण. पूण हांव फकत म्हणटा देवाक कुशीन दवरून तुका कांयच खुशाल करपाक ना. आनी उपरांत म्हटला देवाच्या महान खाता खाल घालतो जा की वेल येतोच तो तुका वयर काडटलो आनी तुजी दास्ती आपल्याचेर घालतलो. ह्या समानांत तूं कित्याक निर्णय घेना सगळे जे तुका त्रास दिता ते देवाक स्वाधीन करूंक. बरें देवाक आसा जाल्यार त्या दादल्याक तूं मुदार करिना तर हें आनीक चलपाक ना म्हज्यान हें करिन येजो. वय तुज्यान खरेंच करूं येता म्हणजे जर तूं तुका देवान करूंक दिला तर जाल्यार तें तुका करपाक खोशी ताचो आनंद घेवंक आनी तुज्यान करूंक जातलें. पूण तुवें मन थाऱ्यात दवरूंक जाय की तुजो आनंद देवाचेर आसा म्हूण न्हय तुजे परिस्थितीन. पाटल्यान एक उमेद भरिल्ली बायल आसा. तूं खंय आसा येवन तुकाच वाचून दिता. बरें देव बरें करूं. पळोवया इसायास 27:5 म्हाका हो ग्रांथ तुमकां दाखोवंक ना तर जो सगळे इस्रायल उल्पो नाश जायना जावचे तुमकां एकूच दुसरो उपाय आसा. म्हजे सवे तुमकां आसरो जाय जाल्यार तांणी म्हजे लागशीं शांती करची. वयताने म्हजे लागीं शांती करूंक जाय शांती करूंक जाय. तर तो म्हणटा एकूच जाबाब एकूच तरेन संवसाराच्या त्रासांतलो मेकळो जावंक जाय. तो देवा सोरशें येवन पूर्णतायेन स्वाधीन जावप. आतां हें म्हज्यान तुमकां सांगूं येता कित्याक खूब काळ जालो हांव तें कोत्ता. म्हज्या कालचांतान चोत मानता की देव म्हाका सारकें निरोप सारक्या जोम्याक दिता. आनी हांव तुमकां हें सांगता की हांव तुमचो मोग कोत्ता मोग कोत्ता मोग कोत्ता पूण हांगा आयज रात्री कांय तार्थ लोक आसात. म्हणजे कांय लोक आसात जांकां तुवें दोपको दिल्लो प्रितीच्या आनी तुका जाय तशेंच जातलें. आनी वेल जालो स्वाधीन करून म्हणून देवा म्हाका फकत जाय तुका जाय तें. परवा ना तें कसले तरेन येत तें फकत तुका जाय तें म्हाका दी. फकत तुका जाय तें म्हाका दी. खरेंच खुशाल जाल्ली जें म्हाका कळलें म्हजो पुस्तक सगळ्याकीन चड खपपी पुस्तक मोदें म्हूण. पूण तूं जाणें हांव कालूय तितलीच खोशी आसली. म्हजी परिणाम चडशे बुधवारा दीस येतात म्हणटच बुधवार जातोच आनी म्हाका प्रकाशक करप्याची चीट आयली ना. हांवें खरेंच सोजमली की म्हाका तो मेळोंक ना आनी हांव तरी म्हणटा देवाक आर्गा तो तुजो पुस्तक
तुका जाय तशें कर. फुडल्या दिसा म्हाका फोन आयलो. घडयेक एका दिसाचो उशीर जावप म्हाका एक परीक्षा आसली, एक मनाची अवस्थाची परीक्षा. पलो, जर तुज्यान खोशी जावन येसो, जर तुका जाय ते तुजे कडेन ना तर, जाल्यार तूं केदींच खोशी जावचें ना. तुका सगळें मेवतोस जे तूं चिंताय तुका जाय. म्हाका तें आनीक एक पावटी म्हणूंक जाय. जर तुज्यान खोशी जावन येसो, जर तुका जाय ते तुजे कडेन ना तर, जाल्यार तूं केदींच खोशी जावचें ना. तुका सगळें मेवतोस जे तूं चिंताय तुका मेलोंक जाय. वय थोड्या वेळाक तूं आसतलें. ओ आहा. आनी तें केन्ना पर्यान सुमनाक 2 पावटी आनी उपरांत अकस्मात अशें जाता, बरें म्हाका ही दुसरी वस्त जाय जी म्हाका खोशी दवरतली. ही दुसरी वस्त जी म्हाका खोशी दवरतली. म्हाका उगडास आसा हांव पयलींच जमाती पळयतली तेन्ना. तो मनीस म्हजो पास्टर आसलो, रिक शेल्टन. हांव नकलो पासून ताका हाचो उगडास आसा जाल्यार, आनी खरेंच चड दुखी आसली कित्याक ल्हान जमाती ज्यो सगळ्याक हांव कोत्ताली त्यो चड ल्हान आसल्यो. ल्हान ल्हान सांगोन येसो तितल्यो ल्हान. 9 लोक, 20 लोक, 30 लोक, आनी हांव व्हड सपनां सपनेतालीं. आनी जांकां व्हड सपनां सपनेता तांकां ल्हान परिणाम आवडना. कोण पूण म्हज्या सांगाता आसा. आनी म्हाका उगडास आसा एक दीस ताणें म्हाका म्हणलें, तूं जाणा जॉयस, जेन्ना तुजे जमातीक 500 लोक येतलो तेन्ना तुजो 1000 जाय जातलो. आनी 1000 जातोच तुका 1500 जाय जातलो. आनी 1500 जातोच तुका 2000 जाय जातलो. आनी तूं जाणोय, पोर देवान म्हजे कडेन ह्या कॉन्फरन्साक कितल्यान भरती केल्या काय म्हूण विचारलें ना. खरेंच नकला आसली. हांवें मेजपाचें सोडचें पडलें. जे भाशेन कोण पळय हांगा आसा तो आसा आनी तांकां प्रवचन दितली. आनी 10,000 जावं तशेंच कोत्तली, 15,000य जाल्यार कोत्तली, 20,000य कोत्तली. ना जाल्यार म्हजो आनंद आंकडे मेजपाचेर आसा. चलात. तुवें कितले पुस्तक विकलेत, कितले जमाती लोक आयलो, साल्वार जालो, कितलो 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 कितलो. ओ म्हाका ताची उपगोवन आयली. म्हज्यान तें आनीक सोशी नजो जालें. प्रवचनकार सगळे मेजतात आनी ते वाडयतात. बरें. ओ वय हांव तुका सांगता, 5,000 लोक आसोंक जाय. ओ वय म्हणजे म्हाका ह्या इगोर्जांनी येवंक आमंत्रण येता. आमकां 5,000ची बसका आसा. वय फकत 10 मोटरां पाक करूंक सुवात आसा. म्हणटच प्रोसेस जालो की हांव हे इगोर्जेन येवची आसा. आनी लोक म्हाका टीव्हीचेर पळयतात. हांव येता ती आनी तांचेर मोटरां पाक करूंक तांकां सुवात ना. मागीर ती रागार जातात. तुज्या जिवितान मेजपाचें बंद कर. म्हजो आनंद उणो जायत गेलो. म्हजे कडेन ना तें दुडू मेजून. बिलां येतालीं आनी हांव चॅक बूक भायर काडी आनी कॅल्क्युलेटर आनी बिलां काडी आनी हांव तें सगळें मेजतानी दुखी जाताली, निराशी, उंचाबोल आनी खुशीच्या रुमान देव भुरग्यां बरोबर खेळटालो. हांव अशें दिसा फावो तितलें निराशी ना म्हूण मातसो सोंसो घेतालो आनी सगळें भायर काडून परत तेंच करूंक लागतालीं. वस्तू मेजप तुका दुखी करूं येता. कितलो वेळ हांवें मागणें केलें, कितले हांवेसर बायबलींतले वाचल्यात, कितलीं वरां हांव मागणें कोत्ता. म्हजी हांव तितली मागणें करिना. तुजे इतली हांव भावार्थी ना. म्हणजे 2 वर्सां तूं पुरी बायबल वाचय. म्हाका अजुनी कांय पुस्तक मेळ्ळो आनी हांव साल्वार जाल्यांक 30 वर्सां जालीं. सगळें मेजपाचें बंद कर आनी फकत खुशाल जा. कोण जाणो कितें उलोयता तें. ओ म्हजे लागीं संवसारांत सगळ्याकीन व्हडल्यो 3 इगोर्ज्यो आसात. ओ तूं नकलो तुजे कदें कितें आसा तें. आमच्यो सगळ्यो व्हडल्यो येवजण्यो आमी स्वाधीन करूंक जाय. कशें कितें करूंक जाय तें. आनी आनीक एक वस्त आमी स्वाधीन करूंक जाय आनी तें हांवें करूंक सांगचें पडलें. आमी फाल्यां परत येवचे आदीं तुवें सगळेंच स्वाधीन करूंक जाय जें तुका विर्यार कोत्ता. तुजे वस्तू सगळे शांती करपाचो वेळ जालो.
आयज रात माफ कर दादल्यानो, आयज राती तुमी हे मातशें सोंसचें पडटलें. ओस्तोरानो आमी आमच्या जांगल्या सवे शांती करूंक जाय. तुजे कडेन जाता तितलें कर, जाता ती परी व्यायाम कर, तुजे कडेन जाता तितले ओशीर न्हेसप घाल आनी बाकीचे आसा ताचे विशीं शांती कर. हांव नकलो ईव कशें दिसतालें पूण तें एक बॉडी कशें दिसोन आसलें. म्हाका दिसता ताच्या हाडांचेर मांस आसलें म्हूण. आमेन. हांवें म्हज्या थाल्या सवे शांती केली. म्हणजे सगलो वेळ लोक आसता. 2 सुमारा पाटी हांवें कोणाक फोन केलो. हांवें म्हटलें हो मिस्टर माये न्हय हांव. आनी आमकां वेळ ना त्या सगळ्या कान्यांक. पूण तुवें स्वता लागीं आनी जें तुका आवडना ताचे लागीं शांती करूंक जाय. स्वता लागीं शांती कर. तुज्यान तुका बंदूंक जायना, फकत देवाच्यान. तुज्यान तुका मुदार करीन येसो फकत देवाच्यान. तुज्या जिवितान तुका जाय तें तुज्यान करूं येता देवाच्यानूच. ह्या स्वताच्या वस्तूंक आमी विसरूंक जाय. लूक चड वेगी आमी पळोवया. लूक 14:31. वकोन राजा दुसऱ्या एका राजाचे झूक करूंक वेतालो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाचे फुडें करूंक जाता की ना ते आदी पयले बसून चिंतूंक जायत. आतां हे काणयेचो सारको उपदेश वो. जेन्ना तुका एक झूज झुजचें आसा तुवें पळोवंक जाय, स्वताक म्हणूंक जाय जे झूज झुजूंक म्हजे लागीं घडटा तें आसा ना. तितलें हुशार ना, तितली शक्ती ना. कशें तें हांव नकलो ना, जावंक शकना. वर्स 32. आनी जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. आनी तेच भाशेन तुमचे मडी खंयूय आपले लागीं आसात तितले सोडून दिना, स्वाधीन करिना, विसरना जाल्यार ती म्हज्याशी शिसा मध्ये जागोना. गुड बाय. स्वताचे मेहनती गुड बाय कर. आत्मविश्वासा गुड बाय कर. गुड बाय कर स्वार्थीपणा. गुड बाय कर आत्मविश्वासा. गुड बाय कर सगळ्याक. गुड बाय. गुड बाय. हे कॉन्फरन्स तू सोदतोस, आयज रात्री हे बिल्डिंग सोडटोस, म्हाका जाय तूं तुमचे आदले वागरूंक हांगा सोडूंक आनी तुमी दारा भायर वेताना फकत म्हणून गुड बाय. ती वायट मनाची अवस्था सोडून दी आनी नवी मनाची अवस्था प्राप्त कर आनी ते घेवन भायर वच. तू ती पोरणी दुखी कहाणी ती तू सगळ्याक सांगताले दिसाक 25 पावटी ती सोडून दी. स्वताचे चुचुरे करपाचे आनी दुसऱ्याचे बोगलान घालपाचे सोडून दी आनी म्हूण गुड बाय. तुवें असली ते केला आनी कितें करूंक जाय. आतां आमी सदांच आमचे थंय कितें वायट आसा तें नीट करूंक प्रयत्न करतात, पूण बायबल म्हणटा देव मुद्दम पसंती करता संवसारान जे कितें कचरो आसा आनी तसोच कसलीच किंमत वा मोल ना तें. पळोवया 1 कोरिंथकारांक चॅप्टर 1. तुज्यान उपकार करून म्हजे वस्तू भायर हाडूंक जायत. 1 कोरिंथकारांक चॅप्टर 1 वर्स 27 सुरू करूया. देवान विचून काडले मुद्दम करी तरी जाणाराक लोजेक घालूंक ज्या कोणाक संवसारान पिशी म्हूण दवरता तांकांच देवान विचून काडल्यांत. तुज्यान चिंतूंक जाता कांय चड शिकलेले धर्मीक विद्वान मुनीस जांच्या नांवा फाटल्यान 3 वा 4 डिग्री आसात, जे सगळे तरेच्या बायबल सेमिनारांनी आनी बायबल इस्कॉलांनी हाजीर जाल्यात आनी हे आनी ते. तुज्यान चिंतू येता ते तांकां कितलो राग हाडटले ते. म्हजे असले कोण हांगा पळोवंक संवसाराच्या 3/4 भागांनी टीव्हीचेर दिसती पडोंक. म्हणजे खरेंच हे चिंतूंक गेल्यार हांसो येता. म्हणजे हे खरेंच गमतीचे. म्हणजे
संवसारचे नोदरेन म्हाका कांयच शिकपूच ना, कांयच ना. पूण देवाक दुसरो दर्जो आसता. बायबल आमकां मातयेची बोरलांत आनी देव पसंती कोत्ता मूर्ख लोकांक विचूंक, ताचे व्हडपण आनी सोबयताय त्या विशीं ताची न्हय तांची जावपाक. वो म्हाका म्हणूंक आवडटा, देव वेरो गेली बोरलान विचता. आतां तुझा न्हय, जर हांवें भायर वचोंक एक बाल आदलेली, कोणूय मनीस ह्या रुमान सांगतलो, जर तूं एक मातयेचो बुडकुलो हाडटाय, तूं वेरो गेल्लो हाडपाचो काय? तुका नाका ते घरा वचोंक? तूं हेवूय चिंतले तुका एक दुकानान दवरूंक तो मनीस मूर्ख जायंक जाय म्हूण? ना, आमी जोगजोगता पळय तें जाय, बरें दिसता पळय तें. आनी पळय, ओ हें बरें दिसता. पूण देवाक जाय आपूण शक्तिवन म्हूण दाखोवंक आमचे उद्देशी. लायटी मातसो बंद करुया, दाखोवया कितें जाता तें. आतां पळय, हे दोनूय आयदनांनी दिवे आसात. आतां राव, हातून बऱ्या आयदनान जे म्हाका सगल्यांक आवडटले, दिवो पेटलो पूण तुका दिसती पडना. तसलोच दिवो ह्या दुसऱ्या आयदनान आसा पण तुका उजवाड दिसना. तरी पूण आतां पोले वेरो गेलेल्या आयदनान लायट पेटोवंक कितें जाता तें? म्हाका हें आवडटा. देखून हांव एक खुशाल वेरो गेल्लें आयदन जातली. हांव हांगा आसा, हांव खुशालकायेन भरलेलें वेरो घाल्लेलें आयदन. म्हाका वेरो पडल्यार ताका म्हाका पडोंक ना. हांव वेरान लागून उचांबळ जावची ना. म्हाका परवा पासून हांव ह्यो वेरो वचना जाल्यार हांव एक खुशालकायेचें वेरो गेल्लें आयदन जातली. आमेन. म्हज्यो कांय वस्तू बरोच काल जालो अशेंच आसात. म्हाका तशी सजमनीय मेलो ना. म्हाका दिसता हांव सदांच बोडबोडटाली. म्हजें तोंड म्हाका थोड्या त्रासान घालतलें पूण हांव रोकडीच पाचताप कोत्ताली. ओ देवा, म्हजें इतलें वेगीं वाचताप कोत्तालें कोणूच ना. म्हणजे हांव मदेंच आसतना म्हज्यान पाचताप करूं येता. चलात आतां, तूं सारकें आयदन न्हय म्हूण तूं कित्याक स्वताचेर रागार जावचें सोडिना. देव मुद्दम करून ओस्खोत आनी मूर्ख वस्तू संवसारांत विचून काडटा, ज्यो बुद्धवंतांक घुसपायतात. ती विचून काडटा जो संवसार कचरो म्हूण भायर उडयता. उपरांत हांवें चिंतलें तें करून चड उशीर जालो म्हूण, पूण म्हाका एक कचऱ्याचो डबो हाडटा आनी त्या विशीं खंयच्याय एका दिसा त्या विशीं प्रवाचन कोत्ता. कित्याक संवसार म्हाका थंय घालपाचो कचऱ्याच्या डब्यांत. पूण देवान चलात, पूण देवान तुज्या कुशीक आसलेल्या मनशाक म्हूण तूं वेर घालेल्या पोरण्या आयदनां देवाक आर्गां दी. बरें, आमकां थावें जावंक जाय की आमी कितेंय भोगला ताची पर्वा करिनासतना देवान आमच्या जिवितान एक येवजण दवरल्या जी आमच्यान चिंतिने जो तितली महान आसा. आनी आमच्या जिवितान देवाचे पवित्र हस्तक्षेप करूंक मागूंक जाय आमचे आडकोलायन. हे सुमानभर आमकां एक खेरीत नेट सोयरीगोत जोडपा विशीं धरूंक जाय. खरेपणी बुधवारा दीस आमची सगळी मिनिस्ट्री इश्ट आनी वांगडी जे विभागान आसात तांचे पासून मागणे कोत्तली. तूं जाणय, तुका जो सोयरीगोत ना जाल्यार तूं एकसुलें जातलें आनी तुका वायट सोयरीगोत आसा तूं निराशी जातलें. आनी आमकां सोयरीगोटीची गरज, पूण आमी खात्री करूंक जाय त्यो सारक्यो बऱ्यो सोयरीगोती म्हूण सांतुलनाच्यो सोयरीगोती. म्हाका दिसता एक खेरीत शिकोवन जातली जी तुका आतां दितली. तर हाचो तुमी फायदो घेयात. सुरू कर शिकोवंक तुजी सोयरीगोत लोकां सवें कशी बरी करूं येता ती. आतां बाकीच्या दिसाक जिवाक बरो विसय घे. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.